तुमकां खंय हांगा थंय फिरपाक पडलें ना आनी एक ग्रुपांनी ते तुमकां लागीं केलें ती आयली 2 दीस रावप घरदार सोडून म्हाका दिसता हांगा रावलीं आसतलीं कांय जाणां सगळे ट्रॅव्हल करून ते हाडप इट इज नॉट अ जोक हांव हे सगळे तुस्त करता बायलां खातीर आनी सगळ्या बायलां खातीर आज तितल्या जाणांनी एक ताळी मारची खरें हें तांणी कौतूक तांचें तांणी केल्लें कश्ट हें आनी कश्टाक तांच्या खरें वालोर आणि राजूबाईन सुद्धा म्हाका ह्या कार्यक्रमाक आपयलें खूब खूब धन्यवाद म्हणटा प्रमुख मनस्विनी ताई आमचे खरें 20 वर्सां पयलींची आमची वळख आनी आमी सुद्दां अशीच खूब दोगांय ताई सोशल आनी हांवूय सोशल म्हणटा आमगे खूब मनां जुळ्ळीं आनी तेन्ना आमी एकमेकांक वांगडा जें काम सुरू केलें जरी आमी एकठांय आयलीं ना सुद्दां जाल्यार सुद्दां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळे कडेन मेळत गेलीं कारण आमची आवड सामाजीक काम ही आमची आवड म्हणून आमी तें करता वी आर नॉट प्रोफेशनल्स तातूंतल्यान आमकां जें समाधान मेळटा न्ही त्या खातीर आमी दोगांय गट फ्रेंड अशें म्हणपाक हरकत ना फक्त सामाजीक कामाचे आमचे एक आवडीनुसार आमी एकठांय जाल्लीं आसा आनी हें काम करतना ताका हाजे फुडें सुद्दां खूब खूब म्हजे कडल्यान शुभेच्छा आनी हें करत रावूं म्हजो ताका सदांच पाठिंबा आसतलो हाजे फुडें सुद्दां ताणी समज होच पद्दतीच्या आनी त्या वटेच्यान सावथ सायडीन जर कितें करया म्हळें किंवा आमचे लोकोत्सवा वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता आनी ताकाय सांगता की जे ग्रूप आशिल्ले तांकां आमचे लोकोत्सव जातलो डिसेंबराच्या पयल्या आठवड्यान जाता सो ते 5 दीस आसता तातूंतले 3 दीस तरी सेला खातीर आसताच आसता सो त्या वेळारच तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी त्या कार्यक्रमाच्या बरोबर तुमची विक्री हांगा करची त्या जाग्याचेर करची आनी मनस्विनी ताईन तांकां तुमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी बी दिवची कळोवचें बी तुमकां आनी आमी सगळीं तुजे धन्यवाद मनस्विनी खरें तुवें ह्या बायलांक खूब फुडें हाडलें त्या मनान हांगा तुका दिसता कांय म्हणजे कमी प्रमाण अशें इट इज नॉट कमी प्रमाण न्ही सारकें आसूं तुगेलें चड आसत जाल्यार मागीर सेल जायना तांकां सो लिमिटेड आनी भरपूर सेल जातले जाल्यार हेंच आसपाक जाय लिमिटेड स्टॉल आसपाक जाय ग्रूप तांच्यो कार्यकर्त्यो बायलो आनी हांगा आशिल्ली आमची चीफ गेस्ट सविता तवडकर हांकां हांव परबी दिता कारण त्यो मुद्दम हांगा आयल्यो इतले पयसल्यान काणकोण आमकां चड तशें पयस न्ही पूण करमल घाटाक लागून आमकां तें चड पयस दिसता सविता हांचे बद्दल सांगचें जाल्यार त्यो खऱ्यो हाडाच्यो कार्यकर्त्यो लोकां मदीं बायलां मदीं रावन वेगळे अशे तरेचें काम कशें करूं येता हाजी एक बरी देख ताणें घालून दिल्या आनी काणकोण जो पळय लोकोत्सव जाता ताजें खुबशें क्रेडीट मनस्विनी म्हणटा तांकां वता आनी सोशल सामाजीक कार्य कशें करचें हाजें तें एक ज्वलंत उदाहरण त्यो आज मुद्दम हांगा आयल्यो आनी तांकां हें पळोवंक मेळ्ळें हो पुरुमेत फेस्त आमी कित्याक करतात गोमंतक हें एक मिडिया हावस फक्त वर्तमानपत्र काडप किंवा टीव्ही चलोवप हें इतलेंच काम न्ही लोकां मदीं वचून लोकांच्यो भावना समजून घेवप तांचे भितर जर कितें तरी अशी क्रियाशील उद्यमशीलता आसत जाल्यार तिका चड प्रोत्साहन दिवप विशेषतः गोंयच्या ग्रामीण भागांत खुबशे अशे प्रॉडक्ट तयार जातात ज्यो बायलो करतात ह्या बायलांक शहरान हाडून तो प्रॉडक्ट विकप हांगा येवप इतले पयसल्यान तो खरो डायरेक्ट विकप हें शक्य ना ताका लागून कितें जाता मदीं दलाल तयार जातात ह्यो बायलो तांकां जे पळय कितें प्रायस मेळपा तो केन्ना मेळना सो ताका लागून डायरेक्ट फार्मा वयल्यान डायरेक्ट गिरायकाक माल जर वतलो जाल्यार अशे तरेचे फॉरम जाय जे तनिश्का सारकें काम करता